उत्तर तुझे ऐकूंक आशेता सोम्या तुका घेवंक हांव लालयता वेदी सरशीं तुझ्या जेवणाक बागेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नमन सोम्या नमन तुका जेवणा तुझ्या रगत म्हाका नमन सोम्या नमन तुका जेवणा तुझ्या रगत म्हाका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या आत्म्याचे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचनो आमच्या जिविताची हर एक घडी अमूल्य जावन आसा जेन्ना आमी ह्या संवसाराची न्ही बघा सर्गेंचे राज आमचे म्हणल्या सत्रायन आमी जियेता आयच्या पयल्या वाचपांत उगडापान बरयल्ल्या पुस्तकांतले आमकां अशें शिकोवन मेळटा आमच्या थंय देवाच्या उजवाडाचो किटळो आसा तर आमच्या जिविताच्या हर एक मद्या राती ताचो प्रकाश आसतलो देखून आमची जबाबदारी जावन आसा हर एक दीस कळनासतना देवाचे आनी आमचे अंतर परखुंचे आनी जेजून आज आमकां शिकोवन दिवच्या प्रमाणे धैर्यान विश्वासान कांयच भियेनासतना सर्गेंच्या राजाक तयार रावचे ह्या कृपे खातीर ह्या बलिदाना वेळी मागून घेवया आता आमी भेटूचे बलिदान सरस देवा माणच्या खातीर आमची पदकां आमी कळटेपणी ओळखून घेवया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो हांव सुरण सांगता मनांची दोन तोंडां सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सुद्दां सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याचे भलायकी दी आनी भाग्यो नित्य आमकां मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोश भोगो आमकां तूं पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना आमेन उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप तेदवा देवदूतान जुआंक जिविताच्या उदकाचे न्हंय दाखयली स्फाटिका बरी झलझलतली
देवाच्या आणि ते शेळयाच्या शिंहासनांतावन देवून येवन शहराच्या रस्त्यामदल्यान ती वळतली. न्हंयचे दोनी कुशीन जिवीत असो रूख असलो, हो रूख म्हयन्याच्या एक बेळ्यालेकान वर्साक 12 फावटी फळ दिता तसलो. त्या रुखाची पानां जनांगांक वखदाक उपकारतात तसली. शिराप पडोवंक फावो जाल्ले केदेंच थंय पळोवंक मेळचें ना. देवाचे आनी त्या शेळयेच्या शिंहासनां थंय आसतले आनी ताचे सेवाक विश्वासीपणार ताची सेवा करतली. ताका ते मुखामळी पळयतले, तांचे नांव तांच्या कापळार बरोवन आसतले. थंय रातस आसची ना, तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडस गरज आसचो ना. कित्याक सर्वेस्पर देवस तांचो उजवाड जातलो आनी ते युगयुगांतराक राजवट चलयतले. तेदवा देवदूतान म्हजे लागीं म्हळें, ही उतरां सत आनी पातयेनेची. सर्वेस्परान सर्व प्रेरक आत्म्याचे देवान आपल्या देवदूताक धाडला आनी हे सगळे बेगीनच घडोवन येतले म्हूण कळीत केला. उगडास्तवर हांव बेगीनच येतलो. ह्या पुस्तकांतल्या प्रवादाच्या संदेशाक पाळो दिता तो मनीस भागी. देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार. सुम्या ये, सुम्या जेसू ये. सुम्या ये, सुम्या जेसू ये. ये या संतोषान सर्वेस्पराक उल्हासा. आमच्या थारणाची कडाप जावन आसलेल्याक वाखाणया. अर्गां स्तुती करूंक ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सुम्या ये, सुम्या जेसू ये. सर्वेस्वर म्हळ्यार वर्तो देव. सर्व देवावरन वर्तो राय तोस. ताचे हाती आसात सागोराचो गुणयो. ताचे तबेन आसात पर्वताच्यो तुदयो. तसो जावन आसा दर्यो. ताणें तो रचलेलो. सुके धरणी ताचीच ताणेंच ती रुपीत केल्ली. सुम्या ये, सुम्या जेसू ये. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताचे चरणाच्यो शिळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हिंड. सुम्या ये, सुम्या जेसू ये. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मनशाभुता समोर उबी रावंक फावो जायचे. तुम्ही कळनासतना मागा आणि जागृत रावा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, तुमचेर सत्र असो दोळो दवरा. फेस्ता मार्च्यांत, आमल पियोन्यांत आनी हे जिनयेच्या राटवाळींनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आनी तो दीस चिंतनांतल्या वेळार पास पडले बरी तुमचेर येत. संवसारांत जियेतल्या समेस्त मनशांचेर तो दीस येतलोच. देखून गरजेचीं आसात त्या सोर गडितांतले तुमी शाबितायेन सुटोवंक आनी मनशापुता समोर उबे रावंक तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागण करून जागृत रावा.
देवाचे उतर है वागणे तुका ख्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी आनी भावा आज ह्या लितुजेक वर्साचो आखरेस दीस फाल्यां तावन आमी एडवेंट सिजन ह्या अद्वेंताचो काल म्हणून सुरू करता अशे आखरेच्या दिसा जेजू आमकां भोव अपुरबायन खंयच्या रितीन आमी हो काळ ह्या ऑर्डिनरी टायम आखेर करयत आनी नव्या काळाक त्याच्या अडवेंट सिजनाक कशें आमकांच तयार करयत म्हणून समजून दिता ह्या धाकटुल्या सुवार्ते मुखांतर पयल्यान आमी आयकलें तुमचेरच सत्रायचो दोळो दवरा वय मोगाच्या न्हू आमच्या सालत्या जिवितांत आमी एक नदर मारून तर आमकां साबार संगतींनी एक लायकींग म्हूण आसा ह्या आकर्शक आमकां भोगता हर एक एक वस्तू आसूं पुरो एकल्याक ती जाल्यार आनी एकल्याक ही त्या व्यक्तीच्या इंट्रस्ट प्रमाणे या लायकींग प्रमाणे ती वस्तू सिलेक्ट करता दाखल्या सांगचे जाल्यार एका व्यक्तीक गाडी नव्यो नव्यो काणगोचे बारी एक लायकींग नवी गाडी आयली म्हणटाना ते काण घेत जाय आनी त्या संगतीन ताका पॅशन या आनी एक व्यक्तीक एक नवे फोन आयले म्हणटाना ते ताका काण घेवंक जाय ते ताजें फॅशन ऑर लायकींग या आनी थोड्यांक कितें नवी वॉच आयली म्हणटाना ते काण घेवंक जाय ते ताजें पॅशन या लायकींग ते खंयचीय वस्तू जावन एक हप्तो एक म्हयनो एक वर्स ताचे ते नवे जावं ते पर्जल आनी कितें ग्लिटरींग आसा ते सावकासायन कितें पयस सरता आनी ताचे थंय आसले ते फोर्सूय उणो जाता जे कितें हांव कितलें लायक करतलो सुरवेर कान गेल्या क्षणा उपरांत क्रमेण ताजे इंट्रस्ट ताजो प्रभाव ताजे ह्याचो हुरूप उमेद उणें 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 जावन येता या आनी एकदां सांगल्यार भुरग्यांक खंयचे एक बरें घडीत आसल्या वेळार जावं जल्मा दीस या पयलो कुमगार आनी कितें आसल्या वेळार आमी नवें वस्तू दिता तांकां बार खुशी बार संतोश आसा हुरूप आसा तुमी सांगले बरें ती करतात पूण क्रमेण तो हुरूप तो उमेद आनी ती आसली ती आसक्त उणें जावन येता तर मोगाचें न्हू अशेंच की आमच्या आत्मीक पयनांत आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी सुरवेर आमी ल्हान भुरगीं आसतना कितें आमकां सांगल्यार बारी हुरूप तें करी जाय हें करी जाय दाखलो सांगचेलो पयलो कुमगार आमी पयलो कुमगार मेळ्ळे जाय म्हणून जे कितें वडिलां सांगतात आवय बाबा सांगतात वेगळी करता कित्याक जेजू म्हज्या काळजांत येजे जेजू म्हज्या कितें रावत जाय जेजू थंय हांव एक जावन आसूंक जाय असलो एक हुरूप म्हणजे ते आसता पूण कुमगार मेळ्ळो न्हू एक हप्तो जालो एक म्हयनो जालो एक वर्स जालें आमचे क्रमेण ते आसले सुरवेर तो हुरूप ती उमेद ते इंट्रस्ट उणें 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 जावन जाता तशेंच आज जेजू म्हणटा तुमचेरच सत्रयचो दोळो दवरा असल्या संगतींत आमी मेतर आसतना ह्या संवसाराच्या राटावळींत आमी मग्न जाता आसतना जे कितें आमकां सुरवेर तावन जेजू क्रिस्तान शिकयला ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलां हाचे तावन प्रभाव उणो जावंक नजो ते कशें हांवें पयल्या दिसा क्रियाळ जावन जिवाळ जावन स्विकारसलें तेंच जिवीत आमी मून धरूंक आसा नांतर कितें जाता जेजून म्हणलें आसा हळें आमोल पियोनांत फेस्तां मार्चांत आनी हेर जिणेच्या राटावळ्यांत मग्न जाल्यांत आमचे अंतस्कर्ण दाड्डी जातात वय ते आनी एक बेंदर म्हणून पॅरासायट म्हणून येत क्रमेण आमचे काळीज आमचे अंतस्कर्ण दाड्डे जावचें कित्या पासत
जर तर म्हाका कळीत आसा तो जावन आसा म्हजो सर्वस्व, तो जावन आसा ह्या संवसार येवन म्हाका उजवाड दिल्लो तो, ताणें तें सालों हाडलें तें, तो कित्याक तर म्हजें जिवीत दीस वेता 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 दाट्टें जाता, कित्याक म्हजो संबंद ताजे तान पयस वेता. हाका कारण कितें? आलसायगी, संवसार आसचे वस्तूगी, ह्या मोजेंस नडतें सालतें आनी नैतीक जिवीत गी कितें बसत? वय मोगाचो न्हू, आमी केदला पयले बोटे केक काडटना थंय स्वीकारतना बरो टेस्ट आसा, काव्यान बघता, पूण परत परत तीच केक मेळटना ताजो टेस्ट, ताजो ते आसले इंट्रस्ट उणें जाता. तशेंच देवाचें उतर गी खंडीत ना मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखूनच आमकां जेजू सगळें वर्सभर तोवळ 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 आमी कशें क्रियाळ आसूंक जाय, कशें जिवाल आसूंक जाय आनी सर्गींचें राज कशें जोड येता म्हणल्या विशीं आमकां आपोवणें दिता. तर आमी कितले बोटी जागृत रावन क्रियाळ जावन ताच्या उतराक आमी कान दिता. आमी परतून आमी जागे जावन उबे रावता, परतून आमी नवे जिविताक मेट काडटा. हें आमी चिंतूंक जाय. कित्याक आखरेक जेजू म्हळें आयची सुवार्ता आखेरकडच्या सरबी, तुमी योग्य जायशें कळनासतना मागणी करून जागृत रावा. म्हणजे 365 24/7 आमी मागण्यांत सदांच क्रियाळ आसूंक जाय, मागण्यांत आमी जागृत आसूंक जाय. वय थोडे फावटी मागणी करतना आमकां आलसाय भोगता, थोडे फावटी पुरो जाल्यार भोगता, थोडे फावटी बोर जाता, पूण तरी केन्ना तो हजार आसा, तो म्हाका आपयता, ताजे तान म्हाका जिवीत आसा, तो म्हाका वाट दाखयता. तेन्ना म्हाका आलसाय आसल्यार पुरो जाल्यार परतून म्हाका नवो जिवीत फावो जाता, नवो हुरूप मेळटा. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज परत एक फावटी हो दीस हो काळ आमी आखेरकडच्या संदर्भी आमच्या जिविता विशीं आमी नियाळ करया आनी नव्या येण्याक, ताजे क्रिस्त येण्याक आमी तयार करचे संदर्भी परतून क्रियाळ जावन जिवाळ जावन आमचे काळीज आनी अंतस्करण दाड्डे जायनाशें रावोंक आमी जागृत करता आसतना ह्या येवकरच्या बळयतान वांटूक आसतना तेंच मांस आनी रगत आमी संवता आसतना आमकां परत उमेद, तोच उजवाड, तोच प्रकाश आमच्या जिवितांत फावो जावन दी म्हणून आमी मागोवन घेवया. तुमचें बलिदान सर्पदेवता देव पाग मानता तशें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेच मानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुताक
आमकां मयेतां जल्म घेतना तिचे आमकां पण विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमावरी आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराते उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिनवासुया. वैष्णवी करून फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर कळ्या आनी सवते आमी तुका दिनवासू फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. देव माये नित्यां खरी मरेक आमी नमन करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी केस परगडता. आपल्या ओंकारपणाची उडी सांबाळ पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाशिने संवसाराक पांकयला जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणता. तांचे संगाती आमचे तळे मेळून आमी तुजे स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोद आनी समेस्त मनशां पसोद तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Morta so good purgatorio. Somnia Gesù, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काळ सुखां समर्पिता.
तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पयत सभेचो वगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिते मोगान वाडय. पुना जिवनपणाचो बरोसो दरो मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगाते मेले समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकारी मरी देवाचे माय सांगाते बागेवन झुजे तिचो पती बागेवन धर्मतान सर कळ्ळी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें सुसिगयलेलें त्या मागणें आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझी खुशी सर्गात जाता तुझी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताणें पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागडे आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशानच रखतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर खानांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुझी येताय राजो चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया. देवाचे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळती कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Santo, Santo, ce m-ați răgățit da, Tu ce dă-n Jesu asta-o exata, Tu ce râs să-mi iau patiu n-au răuta. Jesu e Tu casa, mira că iar talian, Tu ca eu să dau așetat.
Akmomuzo tuka sedani adrekta tuka sinto ata lalita Jisu itu kasang bidar karya tuka gim sedaham ashita Akmomuzo tuka sedani adrekta tuka sinto ata lalita प्रार्थूया कणवळ्या बापा भगवंतां मोरये आमी आज न मांडिताना तुवें आमकां सगळींच्या जिवनांत दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता त्या संवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्या सोडून दराची भक्तीपणी साखर करून तूं आमकां कृपा दी या आमी गलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Carmel साहेबीचे नोवेन ए भगवंती देवाची माई आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकनता आपणाक सुचरान दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताचे एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार काढताना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हूण मानून घेतली गरजेक अंत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादी दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कदनातले आमकारी कार्मेलीच्या आदरा पाव आमकां ए धैर्य सुखरा म्हणून परतले आनी तूं तांकां पावली आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरवशां तुजे सरशी आमी येता आनी आमचो सर गोडसो तुजे मैफात जेसू मुखार दवरता आमचे सर वैयक्तीक गोडसो आतां जेसू मरी मुखांत जेसूक दिवचो मागीर आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या भुरग्यां पासत परगांवांत वावरतल्या सर्वां पासत घरांत पिडेस्त आसल्या तांचे पासत मागया इगर्ज मातेचे पासत मागया आज जल्म दीस आचरण करच्या फादर ग्रेगरी पासत मागया सांगाता मुनिया उगडास कर ए बोधाळे आमकार मरी तुझ्या आश्रयाक दावुल्लो तुजो आदर मागुल्लो तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोण पूण कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना ए पातेने दैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे अमकारीचे अमकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातके आनी कधीच तुजे मुखार रावता मनीस जाल्या देवपदाचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुलतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी आमेन Nama Maria कृपया बरलेले सम तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे गुस्से चेसो भगवंत मरिया देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासून विनंती कर Nama Maria कृपया बरलेले सम तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे गुस्से चेसो भगवंत मरिया देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासून विनंती कर Nama Maria कृपया बरलेले सम तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझे गुस्से चेसो भगवंत मरिया देवाची माय मोप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पासून विनंती कर अर्गा प्रार्थन ए भगवंती मरिये कार्मेली राणीये आमची आवय तू जावन आसता
तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता व्हडा पत्तेने तुजे बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पदाक विश्वासी रावोन सर्गेंच्या सुखा फावो आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या आदी आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Carmel dombra voile saibini Naman tu kasharotini संसाराची तुराई पावन करे पळणारी जिणी देवा तुझे खाती मानगालोय सोडवून दाराक संसाराक दिलोय सर्कश सोसून मोगान वागयलोय मिसा वावराक तयार केलोय Carmel dombra voile saibini Naman tu kasharotini Săp samsaraci turani Pavan kari poinari jini Mogal putra sove भगवान फुर्साचे कृपेनेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.